ITI पास प्रशिक्षितांचं पारसे पंचायत हॉलात दीक्षांत सोहळा झालो। या सोहळ्यात पालकांनी वडा संख्येन हजेरी लायली। गोय सरकार कुशळताय विकास आणि उद्योजकता संचालक पेडणे सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेन ही कार्यावळ घडून आणली। पळयात सिस्टम बदलल्या NEP 2020 नॅशनल पॉलिसी आयला आफ्टर 34 इयर्स ती किती शिकवता ती म्हणतात तुम्ही स्किल डेव्हलप करा, रिसोर्सेस डेव्हलप करा, तुम्ही तंत्रज्ञान डेव्हलप करा आणि मालक जाया नोकर जावपाची गरज ना। म्हणजे तुम्ही हांगा सगळे वचन वर म्हणजे मालक जावपाच्या लायकीचे आसा, नोकर जावपाचे तेका लागून नोकरी शोधपाच्या भानगडी पडू नका। त्याच्यापेक्षा तुम्ही स्वतःचे तरी सुरू करपाचो प्रयत्न करा आणि मालक जावपाचो प्रयत्न करा। आता जेन्ना तुम्ही हार्डवर्क खूप केले, हार्डवर्क उजळ करता पळय, गाडो आसता तो हार्डवर्क करता पण कितें मेळटा तुका खबर आसा, घोडो आसा तो स्मार्ट वर्क करता, करोडांनी रुपये किंमत आसता। आता आमकां कितें जाय, हार्डवर्क जाय, ह्या जमान्यात हार्डवर्क जाय आणि स्मार्ट वर्क दोनूय जाय आमकां। एकूच आसून फायदो जावचो ना, तर आमकां दोनूय कशे आमी बॅलन्स करतले। तुवें शिकले बरें शिकले, हार्डवर्क केल्या सगळे सर्टिफिकेट तुमकां मेळटले, ओके, पण जर ते हार्डवर्क तुमच्या राईट डायरेक्शनात वचना, म्हणजे योग्य दिशेन वचना आनी कितें जातलें, सक्सेस मेळचो ना। Have any support, you will be lonely, you will be alone. Competing in this competitive world where there is a cutthroat competition, you will find yourself lonely. All the support you have for all these years, your teachers especially, your colleagues, the teachers who motivated you, supported you, being your backbone throughout, they will not be with you for this time. When you are entering into this new world of professional, as a professional, you may not have support of anybody. You have to fight your battle alone. At this juncture, you be frightened. अरे येत्या व्हडल्या संवसारात सगळ्या बरोबर सामनो कसो करतलो, हांव कसो टिकतलो, कसो यशस्वी जातलो, हाची चिंता थोडीशी तुमकां सतायतली। आज तुम्ही एका वेगळ्या हेतून पाय दवरता, आज तुम्ही तुमचे फ्युचर चिंतपाचो तुमकां अधिकार मेळटा आणि त्या क्षेत्र घेवन तुम्ही हाच्यान फुडें वयता। म्हाका सांगूंकशें दिसता की तुम्ही खंयचेय क्षेत्र निवडा, आज तुमकां सर्टिफिकेट्स मेळटले, आज तुमकां फाल्यांच्यान अशें दिसतलें आयज आमकां सर्टिफिकेट मेळ्ळें म्हणजे फाल्यांच्यान आमी कोणाच्या तरी दारार भिवपाक जाय, आमकां सर्वीस दिया, म्हाजे कडेन ह्यो ट्रेनिंग कोर्स आसा, म्हाजे कडेन तो ट्रेनिंग कोर्स आसा। तर म्हाजी एक तुमकां रिक्वेस्ट आसा, आज तुम्ही जो कोर्स मेळ्ळा तो खूप योगाचो, बरो दान योगाचो आसा। ते कौशल्य दिले असतात, सगळे मानता तुम्ही बरोबर, सगळ्यांक देवान कितें ना कितें कला दिली असता, कौशल्य दिले असता, सो फार गरज आसा की एट द राईट टाइम सगळ्या आमच्या भुरग्यांनी आपणाची जी कला आसा, कौशल्य आसा, जो आपणाचो इन्क्लिनेशन आसा ते सोदून काडप। जर तुमकां खंयचे गायडन्स जाय पडटा जाल्यार आमचे सर आसता, तुमचे हायर सेकंडरी स्कुलाचे टिचर्स आसता, तुमचे पेरेंट्स आसता, तुमच्या गांवा भोंवतणी शिकलेले लोक आसतात, शिकलेले म्हणजे इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स ऑफ बुक बाकी तर गरज आसता, बट तुमचे आमचे पार्शात तुम्ही पळयता आसतले कितलेशेच स्किलफुल लोक आसा, पार्शे म्हणा किंवा पेडण्या म्हणा, सो स्किल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। यहाँ पे जो भी काम करोगे आप अपना खुद के बारे में सोचना है। हम जो भी काम करेंगे उसको किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपके घर वालों को, आपको, आपका करियर आप इस तरह से बनाओ, आप अपनी जो भी काम करोगे अच्छी तरह करोगे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप सभी को। GOA365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।